प्रितीच्या भाव भयणीनो, 26व्या साडेकाळाच्या आयतारान आमी भितर सरल्यान. हो आयतार सगळ्यांक आमकां विशय दिता, तो म्हणल्यार आमी देवाचे कुशीक सदांच आमी वय मोडूंक आनी देवाची कुशी आमच्या जिवितांत पाडूंक आमकां आयज हो विशय उलो मारता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयचे पयलें वाचप आमकां दर एकल्याक कळीत कोत्ता. ते म्हणल्यार जेन्ना मनीस आपले पातकी जिवीत सोडून दिता तेन्नाच ताका जिवीत फावो जाता. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयचे दुसरे वाचपांत भाग्यवंत पावलू आमकां अनेक पावटी शिटकावणी दिता. ती म्हणल्यार आमी आपलेपणान बोललेली आसात जाल्यार, आमी आमच्याच पासत जियेतात जाल्यार आमचे जिवीत आमी दुसऱ्या पासत जिवोवंक आमकां भाग्यवंत पावलू उलो मारता. आनी आयचे शुभ वर्तमान जे आमकां आयच्या दिसाक दर एकल्याक कळीत करून एकूच संदेश दिता, तो म्हणल्यार आमी देवाचे कुशीक देवाच्या उल्याक सदांच आमी वय मोडूंक आनी देवाची कुशी आमच्या जिवितान जिवोवंक आमकां आयचे शुभ वर्तमान उलो मारता. म्हज्या भाव भयणीनो, होच विशय आयच्या दिसाक फुडें वतना ल्हानशी दोन एका आवय सोबे आनी दोग पुता सोबे जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदता. एक पावटी तांच्या कुटुंबानूय चोरी जाल्योय, देखूनूय आवयकूय दुबाव आसलोय. तांच्या पुतांनी ताचे गोडे पसातले पयशे काडल्यात म्हणून. देखूनूय आवयन दोगूय पुतांकूय आपयलेवय आनी तांचे लागीं विचार केलो. पयले सुवातेरूय पयले पुता सोबेवूय विचारलेवय, तुवें म्हज्या पसातले पयशे काडल्यात? आनी तेन्नाचूय पयलो पूत जाण आसलोय आपणे ते पयशे चोरल्यात म्हणून. पूण आवयकूय रोखडेच ना ताणें म्हणलेवय. म्हणटोच आवयनूय दुसऱ्या पुता सोबे विचारलेवय, तुवें ते पयशे काडल्यात काय म्हणून. आनी तेन्नाचूय हो दुसरो भाव जाण आसलोय आपल्या पयल्या भावान हे पयशे चोरल्यात म्हणून. पूण तरी पूण त्या पयल्या भावाक मार पडटलो म्हणून ताणेंय आपणे चोरल्यात म्हणून हे आपणाचेर ताणें घेतले. तिच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ल्हानशी गोत आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां एकूच पयले सुवातेर सांगता. ते म्हणल्यार आमी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवाक वय म्हणटात. देवाची कुशी आमच्या जिवितांत आमी जिवंक सोदतात. पूण जायते फावटी आमी देवाक वय आमी म्हणटात खरें आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान सावन, पूण आमच्या जिवितांत तीच देवाची कुशी जिवंक आमी जायते फावटी विसरतात. देखूनच आमी जायते फावटी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत फटकिरें जिवीत आमी जियेतात. देखूनच आयच्या दिसाक पयली वस्त आमकां सगळ्यांक कळीत केल्ली आसा. जे परी आमी देवाक वय म्हणटात ते सदांच आमच्या जिवितांत ताची कुशी आमी जिवंक आमकां आयच्या दिसाक पयले सुवातेर दर एकल्याक उलो मारलो आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त जेन्ना आमी देवाच्या उल्याक आनी कुशीक आमी वय म्हणलेले आसा तेन्ना भाव भयणीनो आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी सदांच आमच्या मनाची काळजाची आनी आमच्या पातकी जिविताची आमी नोरसोनी आनी बदलणी करूंक जाय हें आमकां पयलें वाचप आयच्या दिसाक सांगता. जेन्ना आमी दर आयताराक आमच्या मागण्यांत आमच्या मिसान आमच्या तेसांत आमी देवाचे कुशीक वय म्हणटात तेन्ना आमच्या जिविताची नोरसोनी आनी बदलणी जावंक गरज आसा. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिविताची नोरसोनी आनी बदलणी जातली तेन्नाच आमी देवाची कुशी जेन्ना आमी वय म्हणटात तें जिवंक आमी पावतली. जाल्यार आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सर्गीचें राज पासयलेलें आसा. जेन्ना आमी देवाचे कुशीक उल्याक आमी वय म्हणलां आनी तेच आमच्या जिविताची नोरसोनी आनी बदलणी करून आमी जियेतात तेन्नाच आमकां सगळ्यांक हें बासायलेलें सर्गीचें राज आमकां फावो जाता. जाल्यार मागुया भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या पातकी जिविताची आमी नोरसोनी आनी बदलणी करतना जेन्ना आमी देवाक सदांच कुशीक ताका वय म्हणटना आमच्या जिविताची आनी आमच्या काळजा मनाची नोरसोनी आनी बदलणी करूंक आमकां धीर आनी बोर ह्या आयताराक फाव करूं देवा लागीं मागुया.